भयणीनो आनी भावनो, देव कोण पळय तो आमकां हांगसर ह्या ताच्या उतरांतल्यान समजून मेळटा. पयले सुवातेर पयल्या वाचपान फुडारी जे नेमलेले आसा ताणें कितें करूंक जाय? ताणें जांकां तो फुडाकार दितात तांचो परमर्श करूंक जाय. कसो? देव कोत्ता पळय तसो. आपलें चिंतपाचें न्हय, पूण तांचें चिंतून तांचें बरेंपण पळोवन ताका दादोसकाय मेळटा. पूण हे आपलें बोत्तात आनी तांकां सोडटात, तांकां साणयतात, तांकां परवाच करिनात. हे भाशेन ते सगळे मागीर जय मय जातात. जसो एक गवंडी शेळयां बरोबर नासत तर त्यो हिंचरूय वेतल्यो मागीर. तशें जावंक फोना. ताणें शितिदान तांच्या हिंडा बरोबर रावंक जाय. आनी दुसऱ्या वाचपान आमी कितें पळयलां? देव कशे भाशेन आसा पळय तो. देव सगळ्यांक बरेंपण दाखयता. आतां पयल्यांक आनी निमाण्यांक आमी सगळीं एकूच ताका. जी कोण पयलीं क्रिस्तांव आसलेली ती आनी आमी आयज काल जेजूक म्हणल्यार तो आमी अणभवंक ना खरो ना म्हणून ताच्या आपोस्लांक. पूण आतां जे नवे ताणें निवडलेले आसा तांचे उद्देशी तो वावुरता. तर हांकांय आमी बरें करूंक जाय. खूब पाटी नवी क्रिस्तांव जालेली तांकां आमी समजता तांचे लायक कांय जायना तितलें म्हणून. आमी खूब वर्सां सान फ्रांसीस शावेराच्या टायमार्थान क्रिस्तांव आसा म्हणून अशें केन्नाय तुळना कोत्ता आमी. म्हणटच आमी मातशी सावध रावंक जाय. देवान सगळ्या जाणांक सोडवण दिलेली आसा म्हणटच आमी ती सोडवण तांचे पासत पावोवंक जाय आमच्या कर्तुबांनी, आमच्या आसण्यांत. तर हांगसरूय आमी तेच भाशेन फुडाकार तांकां दिवंक जाय. सगळ्या जाणांक बरे भाशेन लेखोंक जाय. तें करली ना जाल्यार आमी देवा सारकी जायना. आनी हें एक पातक म्हणनाय. तर आमी देवा सरशी आमचें सगळें जिवीत सोंपोवन दिवया आनी तो आमकां बरे भाशेन सगळें दितलो. आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता ताका आजीर जावया. आनी सगळें भितर हात इतलें आमचें चिंतप, उलोवप, करप सगळें ताका भेटोवया. आनी ताणें आमकां सुटका दिवची म्हणून ताचेच कडून सगळें तें पोत्तून दुसऱ्या सुस्कारान आमी पत्करया, स्विकारया आनी ताचे सारकी उदीक जावंक ताकाच एकवटोन हे परी आमचें जिवीत सारया.